सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. त्या दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाचे हळडेक भोंयण करून वेताले. घडिल्ल्या सर्व संगती विशीं ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बरोबर चलोंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले. उलयत वेता तांकां वचोंक जाय ते हळडेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे सांगता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदुवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुकलो नांपयस जालो. थोडी एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतालें न्हय. तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक पाटींग गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सवे हेर सांगता जमा जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी करोस जीवन जाला. सिमोंक तो दिश्टीक पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडल्या संगती विशेंत आनी उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशें ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर. क्रिस्ततय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाच्या उतराच्या प्रेरणान जिणे पयन बरवशाचें जाता. देवाच्या उतराच्या बळान प्रेरणान जिणे पयन बरवशाचें जाता. मोगाच्यानो, आयच्या नियाळाक सरीस जाल्लें एक गणीत तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी व्हरता. क्रिस्टोफर रीव नावाडीक कलाकार नाटक क्षेत्रांत 150 नाटक आनी 17 सिनेमांनी नाटक करून व्हड नांव ताणें जोडुल्लें. सोबितांनी तालेंतांनी बरयल्लो तरणाटो तो. करोडांनी पयशे जमयतालो. पत्ने संगी सोबीत जिवीत ताचें आसलें. 1995 इसवेंत 3.5 वर्सांच्या प्रायेर नटन करता आसतना गुड्यांतावन तो सकला पडटा. आरेच्या पिडेक वळख जाता. पिडा गूण जायना. देदेस्पोर जाता. जिणेंत निराशा जीवघात करूंक मुखार सरता. आनी थबळ ताच्या बायलेचें एक मोगाचें उतार तें जावन आसा. नो मॅटर वॉट आय एम विथ यू. You are still you and I love you. कितेंय जावं हांव तुजें सांगता आसा. तूं तस्सो तूं पडच्या पयलें कितें जावन आसलोय आनी आतां तूं पिडे वळख जाल्ल्या उपरांत तूं तस्सो म्हाका, दुसरो न्हय. तुजो हांव मोग करतां. हें उतार परत्यान ताका जिवच्याक बरवसो दिता. आनी उपरांत ती जियेली. सांगता जियेली. एकामेकाच्या मोगान जियेली आनी बरवशान जियेली.
उपरांत आरेच्या पेडेस्तांक क्रिस्टोफर रीव डाणा फाउंडेशन आस्पत्र ताणें आसा केली. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जर मनशाचें एक मोगाचें उतार मनशाचें एक बोगसण्याचें उतार खाकुळतीन भरलेलें सताणितेचें मनशाक बरवोसो जिवीत दिवंक शकता तर देवाचें उतार सर्व शक्तीन भरलें आनी कितल्या मापान आमकां बरवोशाचें जिवीत दिवंक सस्नीक जिवीत दिवंक शकचें ना. मनशाच्या उतराक बळ आसा तर देवाच्या उतराक कितलें आसचें ना. वांजेलाक आमी या, पोरण्या सोल्ल्याक आमी या, मोइशेचें आपोवणें पळया. मोइशेक देवान आपयलें. म्हज्या पोरशेक म्हजी पोरसां इजिप्तांत कश्ट जाता, तांकां भायर हाडचें तें मिसांव मोइशेच्या हातीन दिता आसतना मोइशे म्हणटा म्हाका जायना, म्हाका उलोवंक जायना. आनी तवळ सर्वेस्पोट देव म्हणटा हांव तुजें सोबें आसतलों. हें उतार हांव तुजें सोबें आसतलों, सर्वेस्पराचें उतार. आनी त्या उतराचेर ताणें जबाबदारी घेतली. व्हड तें मिसांव जावन आसलें इजिप्तांत आपणाच्या लोकांक भायर हाडचें. आनी देवाचें उतार ताका आरोणाक दिलो. देवाचो ताळो आरोण जालो. इजिप्तांत भायर हाडटा आसतना कितले कश्ट जाले. आनी थवळ ती बेतकाठी, देवाचो आदार, देवाचो सांगात त्या बेतकाठी मुखांतर मोइशेक फावो जालो. 10 खरगां, मुखार दर्यो आसलो, तांबडो दर्यो आसलो, फाटल्यान सैन आसलें इजिप्तकारांचें सैन. आनी लोक म्हणालो आमकां कित्याक हांगासर हाडलें तुवें, मोरोंगी थंयच आमी जियेत आसताल्यो, आमकां कित्याक हाडलें. आनी थबळ देवाचो सांगात ताका फावो जालो, हांव तुजे सोबें आसतलो. आनी बेतकाठी ताणें मारली, वाट थंयसर जाली. उपरांत आमी पळयता पयणार आसतना कशें जियेजय, आपणाच्या लोकांक कशें जियेजय 10 उपादेश दिले. जियोवच्याक एकामेका मोगान आदारसून सुदारसून जियोवच्याक देवान 10 उपादेश दिले, नियमां दिलीं. मुखार सरता आसतना ताण बूक आनी बूक थांबोवच्याक मान्ना खाण देवान दिलें. खडपांतलें उदक दिलें. पळया मोइशेक जे कितें देवाचें उतार ताका प्राप्त जालें, हांव तुजे सांगात आसतलो. आनी मोइशेच्या सांगाताक देव आसलो. ताच्या सगळ्या मिसामांत देवान ताका सांगात दिलो. येरेमिया प्रभाद्या पळय, जेरेमियाक पळया. जेरेमिया ल्हान आसतना सुद्दां ताका देवाचें उतार प्राप्त जालें, आपोवणें ताका फावो जालें. तो म्हणालो आजून हांव ल्हानसो भुरगो, म्हाका उलोवंक जायना. पूण देव म्हणालो हांव तुजे सोबें आसतलो. ताच्या सगळ्या मिसावांत देवान ताका आदार दिलो, सांगात दिलो. देवाच्या सांगातपणा वरवीं मिसाव ताचें यशस्वी जालें. आज पळयलें आमी एम्माउसाच्या वाटेर शुभ वर्तमान आयकलें आमी. शिशू निराश जाल्ले, जेजूचेर बरवसो तांकां आसलो, व्हरतो बरवसो आमचो सोमी जेजू. कसलो बरवसो ताचे थंय आसलो. जेन्ना जेजू कुर्सार मरता सगळें संपादलें म्हणालें. निराश जाले, फाटीं परतले. एम्माउसाच्या वाटेर फाटीं परतले ते. आनी चवळ तांकां देवाचें उतार जेजू तावून प्राप्त जालें. तांकां सांगात दिलो जेजून परत्यान. हांगासर आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यान मोइशेक सांगात दिलो, प्रभाद्यांक सांगात दिलो, रायांक सांगात दिलो, त्याच सर्वेस्पोर देवान. आनी ताचें मिसांव तांच्या मुखांतर यशस्वी जालें. आनी हांगासर परत्यान तो शब्द जाल्लो देव
तो जेजू क्रिस्त तांकां सांगात दिता, तांच्या पयणार तांकां सांगात दिता आनी तांकां घट करता, तांचो भावार्थ घट करता. बरवशाचे जावंक तसो आदार जाता. पळया तांचे उतार पळया. देवाचें उतार आमकां सांगता, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतालें न्हय. देवाचें उतार जेजून तांकां बिबरसून सांगलें. मनशापुता विशयंत, क्रिस्ता विशयंत, सोडवणारा विशयंत देवाचें उतार कितें सांगता तांकां स्पश्ट सांगलें. आनी ताची उतरां आयकल्लें ते म्हणटात आमची काळजां पेटतालीं, वाट समकल्ली तांकां कळीज जावना. जेजूचो सांगातपळ तांकां इतलो बरो लागलो की सोम्या आमच्या सांगात राव तूं म्हणाले ते, आमच्या सांगात राव. अपुरबायेचे देवाचें उतार तांकां प्राप्त जाल्लें. आनी केन्ना उंडो मरता आसतना जेजूची वळख ताणें धरली आनी तांकां इतलो संतोश बरवशान भरले. ते फाटीं गेले जेरुसलेमा फाटीं गेले. तांचे मिसांव तांणी मुंदरसून व्हेलें. तांच्या पयणार जेजूचें उतार तांकां बरवशाचें जावंक पावलें. प्रद्वार स्त्रियेक जेजूचें उतार पळया. एक काकुळतीचें उतार, एक बोक्साण्याचें उतार, मानान तिका लेखिल्लें उतार. बाये ते सकड खंय कोणेंय तुका गुण्यावकार केली? ती म्हणटा धन्या ना धन्या म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, वोस आनी मुखार पाताक करिनाका. तें सोम्याचें उतार तिका बरवशाचें जावंक पावलें. जिविताचें उतार सोम्याचें जावंक पावलें. मगाच्या न्हू सगळ्यांनी उबारलेले पातोर, तिचेर उबारलेले पातोर, पूण जेजून तिका उबारोवंक ना, तिचेर गुन्यांव मांडोवंक ना. तिका बाये कन्नडांत आसा अम्मा अम्मा ಯಾರು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಲಿಲ್ವೇ? ನಾನು ಕೂಡ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಹೋಗು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ. हे उतार तुझे जिवीत बदलता आणि सोम्याच्या फाटल्यान ती बेता. मगाच्यान म्हाका उडास येता फिलाडेल्फिया अमेरिकाचो बिस्प जॉन न्यूमॅन, तो अमेरिकाचो पयलो सांत. ताच्या बापायन ताणें एक केल्ली सूख धरली. ताणें पुता तुवें सूख केल्या. तो म्हणालो बाप शिक्षा दीत म्हूण सांगून भियेलो. ना बाप्पा म्हणालो, ताकाय गोत्त आसा सूख केल्या, बापायकी गोत्त आसा कळीत आसा सूख केल्या. आनी ना म्हणालो. बापायक परताणें सारलें पुता तुवें सूख केल्या. ना म्हणालो. बापाय दुखलें. बापायचे दोळे तांबडे जाले आनी तो पळयत आसा, बापायच्या तोंडाकच पळयत आसा, तांबडे जाले. दोळ्यान दुकां गळ्ळी आनी हातांनी मुखामळ ताणें धांपून दवरलें. हें पळयनासतना, पळोवंक जायनासतना वो चेरको भुरगो धांवलो आनी कुडांत, काळोखाच्या कुडांत लिपलो. आनी बापूय गेलो, सोदून गेलो ताका, सोदून गेलो आनी ताका मेळ्ळो. कुडांत, काळोखाच्या कुडांत एका मुल्याक बसला आनी पुताक ताणें उखल्लो, फटलून धरलो. पुता, तो म्हणालो हांव रडलो तुवें सूख केली म्हूण न्हय, हांव रडलो तुका तरबेत करच्यान हांव सुकोवन पडलो न्हय म्हूण. पळया बापायचें एक ल्हानपण पळया. हांव सुकलो, तुका तरबेत करच्यांत हांव सुकलो. ताणें गुन्यांव पुताचेर मांडूंक ना, पूण आपणाचेर घेतलें. हांव सुकलो तुका तरबेत करच्यांत, तुका लिसांव शिकोवच्यांत हांव सुकलो म्हणालो. कसल्या पुरबायचें पळया मोगाच्या आवय बापायन.
भुरग्यांक कोणें शिकयचंय. आमचे तोंडांतले उतार बायसरचे देवाच्या उतराच्या प्रेरणाचे जावन आसा गी. आमी गुन्यांव कशें मांडटा, चूक करता आसतना कशें तितविता, कशें चलयता, हें गरजेचें जावन आसा. झाकेवाक पळया, झाकेवाक जायतें आसलें, ताका खंयचेंच उणें नासलें. पयशे, अधिकार आसलो, धनदिरवें आसलें, पूण नासलें कितें? नासलें समाधान. तो खंयसर वेता, वो पातकी, वो गतकी, ताका बोट सोंपताले, ताका मस्तू ना समाधान. आनी जेजू पळोवंक तो आशेलो आनी त्या वाटेन जेजू समकोवच्या वाटेन रुखाक सोडलो. आनी जेजू थंयसर आयलो आनी म्हणालो, झाकेवा, सकला देव, वेगी सकला देव, तुज्या घराक हांव येता. आनी इतलो संतोश. जेजूच्या फाटल्यान आसात हजारो लोक आसात, तांच्या कोणाच्या घरा वचोवना, पातकी म्हूण म्हाका बोलायताले. आनी जेजू म्हज्या घरा येता म्हणटा आसतना ताका जाल्लो संतोश इतलो तितलो न्हय. तो म्हणालो, कोणाक हांवें दिवंक आसा, फाटी दिवंक आसा, 2 वांट्यांनी 4 वांट्यांनी हांव दितां. बदललो तो, परिवर्तन जालें. देवाच्या उतराक जालें बळ आसा परिवर्तन करचें. आनी जेजू म्हणालो, आयच्या दिसा ह्या घराण्याक पाचावी आयल्या म्हणालो. कसलें उतार पळया. मगाशी न्हू देवाच्या उतरा वरवीं पातकां आमची बगसोताच नितळ जिवीत जियोवंक आमकां फावो जाता. आरेच्या पिडेगाराक थंयसर उकूल नाडिल्लें आनी जेजू आसल्या त्या घरांत बोर्न लोकां जोमो आसलो. वयर घर उक्तें केलें, घराचे पाके उक्तें केलें, ताका देव वयलो सकयला. आनी तो म्हणटा, जेजू म्हणटा, पुता तुजी पातकां बगसोली, तुजी पातकां बगसोली, उठ आनी चल. पयलें जावन आसा तुजी पातकां बगसोली. आत्मीक बरेंपण, आत्म्याचें बरेंपण जेजून ताका दिलें. आनी दुसरें, उठ आनी चल. आरेच्या पिडेगाराक ताजी पिडा आत्मीक तशेंच दैहीक पिडा, जिवाची पिडा जेजून गूण केली. देवाच्या उतरा मुखांतर, पुता तुजी पातकां बगसोली आनी बगसोली, उठ आनी चल. जेजू देवाचे उतार प्रभावीत जावन आसा, सत्तेचें जावन आसा. मगाच्यान आयच्या पयल्या वाचपांत पळया. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्फळ जावन म्हजे फाटी येना. जशें पावस ह्या धरणीक पडटा, धरण भिजता, बीं किर्लता आनी फळ दिता, आनी तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरलें उतार तें फळ दिनासतना फाटी येवचें ना म्हणटा सर्वेस्पराचें उतार. देवाचें उतार फळ दिवचें तसलें जावन आसा. तर मगाच्यान पळया, त्या सावेर फ्रांसीस सावेर पळया, फ्रांसीस सावेर इग्नेशियस लोयला पळया. एक उतार तांकां जेजूचें, एक उतार सगळो संवसार जिखून आत्मा होगलायसी तर कितें फायदो. एक उतार तांकां तांच्या मतीक, तांच्या काळजाक रिगलें. इग्नेशियस चिंतलो, म्हजे थंय आतां हातेर आसा, सगळो संवसार हांव जिखतलो, ह्या संवसाराचें राज हांव बांदतलो म्हूण ताणें चिंतलें. पूण जेन्ना ताका हें उतार प्राप्त जाता, सांडटा तो आनी देवाचें राज बांदूंक तो मुखार सरता. तर मगाच्यान देवाचें उतार इतलें प्रभावीत, सत्तेचें, तें आमकां हर एकल्यांकी बरवशाचें जावंक पावतलें. आमकां बरवसो तें जावंक पावतलें. पळया, आमचो पात्रोण सांत आंतोन, ताचें देवाचें उतार इतलें प्रभावीत. आनी तें उतार आयकोंक हारी लोक येतालो. कितलोसो लोक ताचे सेर्मांव आयकोन प्रभावीत जाल्ले आनी क्रिस्तांव जाले. एका हळ्ळेंत देवाचें उतार प्राप्त करतना ताचे वैरी देवाचें उतार आयकोंक ना ते. आनी चबळ ताणें मास्टलेंक, न्हंयत आसल्या मास्टलेंक देवाचें उतार प्रगट केलें. आनी मास्टल्यो वयर येवन तकली वयर घालून देवाच्या उतराक सय म्हणाली.
आणि हे पळयलो लोक त्या प्रभादाचे संत आंतोनीचे उतार आयकून कन्वर्टेर जालो. मगाच्यान देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमची उतरां कसली जावन आसात. देवाच्या प्रेरणाच्या उतरानच आमची उतरां जावंक जाय. आज आमच्या तोंडांत कसली उतरां येतात. ಬಾಯಿ ತೆರೆದರೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಾತುಗಳು ಮುತ್ತಿನಂತಿರಬೇಕು. ಸಂಬಂಧ बांधून हाडचे तसली जायजय, मोगाची जायजय, बोगसनाची जायजय, खाकुळतीन पडलेली जायजय, सता नितीची जायजय. आमची भुरगीं कोणा तावन शिकतात? खंय तावन शिकतात भुरगीं? आवयच्या हुस्क्यार, बापायच्या हुस्क्यार, कुटुंबांत कोण सांदे आसात तांचे तावन शिकतात. जर तर ल्हान आसतना भुरग्यांक बरें एक उतार सांगले. आमी हांव कारकोळ पयन करता आसतना एका मनशान उतार सांगले, ल्हान भुरग्यांक टिचरां बरीं जायजय. खंय सगळ्याच्याकी बरीं टिचरां ल्हान भुरग्यांक जायजय. ते ल्हानपणार कितें शिकतात तो व्हड ते जिखून धरतात. बरो फुडार बरो लिसांव तांकां फावो जाता. वय मोगाच्यान आमी हर एकली एकामेकाक कुटुंबान जावंक पुरो, पिरगजन जावंक पुरो, सेसांबारां जावंक पुरो, देवाच्या उतराच्या बळान आमी जियोंक जाय. आनी तो बळ मात्र आमचें मिसांव, आमचें पयन बरवशाचें जावंक पावतलें. त्या देखून आज आमी मागया. हर एका फेस्ता वेळार, हर एका आयतारा आमी सेमांव आयकतां, देवाचें उतार आयकतां. देवाचें उतार आयकुया, ते नियाळया, काळजांत जगोन दवरया आनी ते जियोंक प्रयत्न करया. बरवशाची यात्रिका आमी जावंक पावतल्या. आतां आमी सक्रामेंताच्या बेसावा खातीर, आराधना खातीर आयतीर जावया. Studio
प्रार्थूया. सर्गींच्या बोबोंगाळ बापा, तुवें आमचो इतलो मोग केलो. तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें आमकां फावो केलो. जेजून आमच्या संगता सदांच रावच्याक, आमकां बेसामाणी भरच्याक, आमचें सोडवण करच्याक हो पवित्र सक्रामेंत घडोवन दवरलो. ह्या सक्रामेंता वरवीं सदांच तो आमचो मोग करता आनी आमकां सस्नीक जिवीत तो फावो करता. ह्या फेस्ताच्या संदर्भी तुजें उतर आमकां प्राप्त जालां. तूं हर एक फावटी आमचे थंय तुज्या दैवीक उतरां मुखार तूं उलयताय. आयच्या दिसाय तुवें तुजो संदेश आमकां फावो केला. हो संदेश सदांच जियेशें कर. तुजो पूत जेजू क्रिस्तान घडोवन दवरलो सक्रामेंत आमकां बेसामाचो जावं दी आनी सदांच आमचें जिवीत मोगान आनी तशेंच आदारसून सुदारसून व्हरचें बोगसाण्याचें काकुळटीन भरलेलें सतानितीचें जिवीत जायशें कर. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. उबे रावया. मोगाचें न्हू. जेजू आमचे हुजीर आसा. ह्या पवित्र सक्रामेंत जेजू खरोच हजर आसा हो आमचो बाबार्थ जावन आसा. एक घडीभर आमी फाटीं या, सगळ्या वर्साक या, फाटल्या जिविताक या. आमी सोम्या जेजून केल्लें बरेंपण इतलें तितलें नाय. सबार रितींनी वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, ह्या पिरगज कुटुंबांत ताणें केल्लें बरेंपण आमी नियाळूंक जाय, नियाळूंक जाय आनी ताका अर्गां दिवंक जाय. मौनपणी एक घडीभर सगळ्या वर्सां सोम्या जेजून आमचे थंय केल्लें तें बरेंपण उगडासा हाडात. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, पोगळप तुका सोम्या जेजू, पोगळप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. दयकन दिमी घालाच. मोगाचें न्हू. सोम्यान सांगलें मागा तुमकां मेळचेलें म्हूण सांगलें. सोमी फावो करता. कितें मागोवंक जाय आज, कितें मागोवंक जाय सोम्यात हांव. पयल्यान पयलें ताची बेसावां, सोम्याची ती बेसावां आमकां हर एकल्यांक गरजेची. ताचें बेसांव आसल्यार आमी जियेतल्या, आमकां समाधान मेळटलें, आमकां संतोश फावो जातलें. त्या देखून पयल्यान पयलें सोम्याची बेसावां ताचो सांगातपण आमी आशेवंक जाय. तें आसा तर आमकां सगळें आमकां फावो जातलें. तें आमी मागया. दुसऱ्यान आमच्यो गरजो कितें आसात. हांगासर याजक आसात आमचे, भोव कालते आनी सादे, सोम्या सारके गवळीक वावरान भरलेले, गवळीक मोगान भरलेले आमचे याजक. तांचे खातीर मागया. सदांच विस्वासी रावो आनी तांच्या गवळी वावरांत तांकां सकत मेळच्या. हांगासर आसात धर्म भयणी, आमच्या ह्या पिरगजेंत वावर दितात, इस्कॉलांत वावर दितात.
तांचे मिसांव वर्तें जावन आसा. सगळें कुटाम सांडून हेंच फिरगस कुटाम आमचें म्हणलें चिंता तांचे खातीर मागया. धर्म भयणी खातीर मागया आमी. हांगासर आसा गोवळीक मंडळी, आर्थीक समिती, संघ संस्था आसा. तांकां जबाबदारी आसा. जबाबदारी इगर्ज मातेच्या जबाबदारीन आमी वांठेली जाता. हात दिवन ती वावुरतात. बोळ सोम्याचे तांकां फावो जावं दी. तांचे खातीर आमी मागया. मोगाच्यान आमच्या भुरग्यां नेणतुल्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. ही भुरगीं वाडत येत आसतना जेजूच्या मोलांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवंक तो आदार जावं दी. आनी वडिलांचें मार्गदर्शन भुरग्यांक भोव गरजेचें. तसलें मेळच्याक आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार, युवजनांक बरो फुडार मेळच्याक तांच्या खातीर मागया. आमच्या वडिलां खातीर, पप्पा मम्मी खातीर, आवय बापूय खातीर मागया. जर तर एक आवय एक बापूय क्रिस्ताची मोलां जी येतात आनी भुरग्यांक दिवंक शकतात, जबाबदारेचीं जातात, तबळ मात्र भुरग्यांक फुडार आनी कुटुंबांत सुख समाधान संतोष मेळोवंक साध्य. आमच्या वडिलांचेर आवय बापायचेर देवाची बेसावां आमी मागया. आमचो लोक परगांवांत आसा. आमचे खातीर त्याग करतात तीं. आज हांगासर नात आसूंक ना जावंक पुरो वो संभ्रम ती पळयत आसात. तांचे खातीर आमी मागया. तांचो सॅक्रिफायस आसा आमचें कुटाम बऱ्यान जिवोवच्या. परगांवांत वचून तीं थंयसर वावर करतात. तांचे खातीर मागया. मोगाच्यान मागोवंक जाय. कितें सर्व मागोवंक जाय. देव फावो करता आनी तो फावो करता तो. आनी तो जाल्यार बाबार्थान सकड आमच्यो गरजो आमी सांगाता घाल्या. आनी बेसांव घेता आसतना आमचेर सोम्याची बेसावां पडोवन दी म्हूण सांगून आमचें मागणें जावन आसूं दी. गव्यां गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. प्रार्थूया. हे देवा, विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना